30 बुधवार जानेवारीची 29 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 10 ओळ 11 तावन 18 पर्यंत. भावा भयणीनो, हर एक याजक दिसपडतें आपलें मनियारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव आपल्या पांयांची मणय कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्यांत तांकां ताणें सासणाचे संपूर्णकायेक पावयल्यांत. हाचे विशयांत पवित्रत्मो आमकां साक्ष दिता. पयलें तो सांगता, त्या दिसा उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या अंतस्करणांत हांव म्हजी नियमां घालतलो आनी तांच्या मनांत हांव तीं बरयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांचीं पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडां उगडासाक हाडचो ना. पातकांचें भक्षणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 109 1, 2, 3 आनी 4. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनांत थावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिला, दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक याजक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्त एक वंपी जाका तो मेळटा तो सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 ओळ 1 तावन 20 पर्यंत. परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकवण दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकजमो एकठांय जाल्लो आसता. तो उदकांत आशिल्ल्या एका मचव्यार चडोवन बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यंत तडीर रावल्लो. तेदवा ताणें तांकां साबार संगती ओपारिणी शिकयल्यो आनी आपले शिकवणेंत ताणें म्हळें, आयका. एक वंपी वंपूंक भायसन गेलो. तो वंपत आसतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. हेर थोडे चड माती नातिल्ले खडपी सवातेर पडले. हांगा वयल्या बार माती आसलेले वरवीं तें बेगीन किरलालें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक नान देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडे कांट्या जडकुटां मदें पडले आनी कांट्या झाडां वाडटना ताणें तांकां चिरडून मारलें. अशें तांणी फळ दिलें ना.
हेर थोडे बरे सुवातेर पडले. थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यान, थोडें 60, थोडें 100. शेकीन तो म्हणालो, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सोवे तांच्या सांगात आशिल्ल्यांनी त्या ओपारीचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राज्याचो घूट तुमकां उक्तो केला. पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवण ओपारींनी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. नांतर म्हजे थंय ती पाटी परतती आनी तांच्या पातकांचें भोगसणें जोडटी. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मूं? कशें तर असल्यो हेर सर्व ओपारी तुमी समजतल्यात? वोंपी कितें वोंमता तें देवाचें उतर. मेरेर पडिल्ल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वोंपलां तें तो काण व्हरता. तशेंच खडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचें उतर आयकतच ते संतोशान घेतात ते. पूण तांचे थंय पाळ रोमनातले वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरां पासत कश्ट तगदणी उठत जाल्यार ते घडयेन दंडळतात. कांट्या जड्यामध्ये पडलेल्या बिया बरी आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण संवसाराच्या राटावळ्यांनी आनी धनाच्या भुलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे थंय चिरडता आनी फळावीण जाता. शेकी बरे धरणेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. अशी एक सांगणी. वणटी कान आसात आनी कानांक वणत आसात. आमी विविध रितींनी आयकता. मोन दिवन आयकूंचें, गमन दिनासतना आयकूंचें, समजणेन आयकूंचें, आसक्तेन आयकूंचें, खुशेन आयकूंचें, जायगी नाका गी म्हणून आयकूंचें. आमी हेरांचें उतर विविध रितींनी आयकतना तेंच माप देवाचें उतर आमच्या जिवितांत स्विकार करचे विशयांत आमी परिशीलन करीचें. सोम्यान वोंपियाची वपार सांगून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत 60, 70, 100 वांट्यांनी येतेश्ट फळ दिवंक शकता म्हूण सांगलें. आमी देवाचें उतर कानांनी आयकोवयेत, मनान आयकोवयेत, काळजांनी आयकोवयेत, स्पिरितान आयकोवयेत. तशेंच संपूर्ण मनान, संपूर्ण काळजान, संपूर्ण सक्तेन, संपूर्ण व्यक्तित्वांत आमी आयकोवयेत. देवाचें उतर आमी आमची मायभास करीचें. डॅनियल एंच देवाच्या उतरा विशयांत हे परी नियाळ करता. देवाचें उतर आमी मौनपणी वासीचें, मागण्याद्वारी नियाळ करीचें, ध्यानपणी साकचें, संभ्रमान देवस्तुतेंत आचरण करीचें, भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेचें, मिसावांत गाजयचें. अशें आमच्या जिविताची मायभास जायचें.